तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवडेता. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. म्हजें नांव स्टीव फ्रँकी वारेला आनी तुमच्या मुखारांत सादर करता म्हजी कविता यात्रा. निराशी कित्याक जाताय? एक सांगातूच तर सुटला. कितें जालें इश्टात? एक सपनूच तर तुटला. ओजारांनी सपनां तूं सपनयल्लोय आयजून जिवी आसा. उठ आनी चलोंक लाग तुजी यात्रा साकार जावपाक रावता तुका. रडूंक जाय तितलो रड कासायबा, पूण यात्रा मात चालू दवर. काळजांतलें दुकांनी वचोन वचोन दी. मोतीन सदांच उगडास दवर. इतिहासान दाखोवन दिला आयचीं तुजीं दुकां शिमतात फाल्यांची खुशालकायेचीं बियां. जशी सुकती भुकती संवसाराक गुणायता ताजेर चलता, तशेंच जिविताच्या यात्रांत फुलां सांगाताक कांटे लिपलेले आसता. जें घडोवंक जाय तें घडटलेंच आनी बऱ्याकूच घडटा. हें आयज न्हय पूण फाल्यां तूंच म्हणटलोय पूण हांव खात्री तुका दिता. कालोखी रातीन घुस्पायला म्हूण तूं वायट रस्तो धरिनाका. वेल दी, सुर्या उदेंकूच जावो. कालच्या यात्रेन शिकोवन घातिला. हें मोनेपण, हें एकसूरपण त्या सांगात्या जागीन 10 वाट्यांनी बरें, ज्या यात्रेन तुजीच बोपाट आयकोंक येना तुका. निराशी कित्याक जाताय? एक सांगातूच तर सुटला. कितें जालें इश्टा? एक सपनूच तर तुटला. ओजारांनी सपनां तूं सपनयल्लो आयजून जिवी आसा. उठ आनी चलोंक लाग तुजी यात्रा साकार जावपाक सपनां तुजी रावता तुका. देव बरें करूं.